तरी आसतना आता पावस जो पडला पळय न्ही तो बरो पडिल्लो आसा म्हजे हिसपान आनी इवन शेतकऱ्यांक सुद्दां ताजो भरपूर फायदो जाल्लो आसा. आतां विशय जो आसा तो मुखाल्ले सिजना संबंदी लोकांक पिवपा खातीर उदक आनी शेतकऱ्यांक शेती खातीर उदक बागायती खातीर बी उदक आनी त्यानुसार ताजें नियोजन करपाचें थारायल्लें आसा. आनी नियोजन कशें जर जाय जाल्यार डॅमाचें उदक जें आसा पळय न्ही तें कमीत कमी वापरां हाडप. आतां हे कमीत कमी वापरां कशें हाडटले जाल्यार कॅनल जे आसा पळय न्ही ते कॅनलांत दुसरे कडल्यान खंयच्यान जर पुरवणें जाता. उदाहरणार्थ आतां आमी साळोलेचें उदक जें सोडटा तें 365 दीस चालू उरतालें. तें कारण आशिल्लें अशें तें वेर्ना उदक जाय आशिल्लें आमकां रॉ वॉटर आनी त्यामुळे आमी 1-2 म्हयने सोडले जर जायत जुलय आनी ऑगस्ट जाल्यार बाकी सगळ्या म्हयन्याक आमी त्या कॅनलांतल्यान उदक सोडटाले. आतां नंतर लक्षांत अशें आलें सर्वे वगैरे केले नंतर विजीट केले नंतर की कुशावती न्हंय जी आसा पळय न्ही त्या न्हंयच्यान आमी जवळ जवळ 40 ते 50 mld उदक साळोलेच्या बदलाक आमी हें उदक घेवंक शकता लागींच्यान. त्यानुसार तसो प्रयत्न केल्लो आसा आनी तशें काम करपाक थारायल्लें आसा. सो कुशावतींतल्यान उदक जें आसा पळय न्ही तें हांगा पर्यंत येतलें खंय आमच्या नावेली पर्यंत येतलें आनी नावेलीच्यान तें उदक पंपींग करून वेर्णा येतलें. त्यामुळे तितकोच उदकाचो स्टोरेज जो आसा पळय न्ही तो साळावली डॅमाक उरतलो. एक त्याच पद्दतीन आमी हांगाय करपाक केल्लें आसा खंय अंजुना आनीक आमच्या अस्नोडा अंजुना आनी अस्नोडा हे दोनी कडेन तशें काम करपाक केल्लें आसा. तिसरें हें आसा की अंदू तिळारी कॅनल जें आसा ते तिळारी कॅनलाचें काम रिपेर वर्क जें आसा पळय न्ही तें त्यावटेच्यान महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान घेवपाक केल्लें आसा. गोंयच्या सरकारान तांकां मान्यता दिल्ली आसा. कारण कितें आसा हे कॅनल जाल्यार जवळ जवळ 30 वर्सां मायज जालीं आनी त्यामुळे तांची डागडुजी करप किंवा रिपेर करप हें सामकें नेमान आयलेंच आनी त्यानुसार तांचे रिपेरींग वर्क जें आसा पळय न्ही तें 15 ऑक्टोबर पासून सुरू जातलें. त्यामुळे नॉर्थ गोवाक मातशी उदका संबंदी थोडीशी अडचण वयर सकयल जावंक शकता. पूण त्या संबंदी सुद्दां आमी अस्नोडा आनी अंजुणे आनीक आमचे ह्या दोन भागांतल्यान आमी उदक जें आसा पळय न्ही तें मॅनेजमेंट करूंक पळयतात जेणे करून लोकांक हांगसर नॉर्थ गोवाक त्रास जावचे नाशिल्ले. साधारणशे 15 डिसेंबर पर्यंत आमी 10 डिसेंबर पर्यंत टायम दिला. कारण डिसेंबर जो महिना आसा तो टुरिस्टीक सीझन फॉर गोवा आनी त्यामुळे 10 डिसेंबराक आमी परत कॅनलां उदक सोडपाक जाय. केन्ना स्टार्ट जातलें काम म्हटलें 15 ऑक्टोबर म्हटलां. 15 ऑक्टोबराक कॅनलां उदक येवचें ना पूण त्या बदलाक आमी अस्नोडा आनी वाळवंटी न्हंय जी आसा थंयच्यान उदक बी आमकां सप्लाय करपाक जातलें तें पळयतात. आनी ऑफकोर्स मध्यंतरी गेल्या वर्सा तशें जाल्लें तेन्ना अस्नोडेच्यान उदक जें आसा पळय न्ही तें सकयल कलंगूट वगैरे त्या भागांत दिल्लें. फक्त प्रॉब्लेम जातालो मागीर पर्वरी पूण तो सुद्दां आमी पळयता कसो सॉल्व करपाक जातलो म्हणून. आमठाणे तातूंत काय न्ही आमठाणे अस्नोडा आनी अंजुना नवीन बांद बांदपाचे ती 100 बांद बांदपाचे थारायल्ले आसा. आतां बांद बांदप म्हटल्यार बरोबर पर्टिक्युलर सीझन जाय पडटा ड्राय स्पेल त्या वेळार ते बांदपाक मेळटा. तर म्हजे हिसपान अंदू आमी एक सादारणशे 40-50 बांदपाक पळयतले आनी डिसेंबर म्हटल्यार फुडलो एप्रील मे जो आसा पळय न्ही तो पर्यंत आमी सादारणशे 100चे टार्गेट दवरलो. एक 100 सुमार कॉस्ट कितली जातली डॅमाक 100 डॅम्स 100 डॅम्स न्ही 100 बंधारा. ओके सॉरी बंधारास ताजो कॉस्ट जो आसा पळय न्ही इट वेरीज फ्रॉम 10 lakhs to 25 lakhs. चेक डॅम्स म्हणटात पूण आमी बंधारा हे सादी शब्द कॉमन शब्द लोकांक जो खबर आसा तो बंधारा ते इट वेरीज फ्रॉम 10 लाख धरून 6 लाख 10 लाख धरून ते सादारणशे 25 लाख पर्यंत डिपेंड्स अपॉन द व्हाळाची विड्थ कितली आसा खोलाय कितली आसा ताचेर अवलंबून आसता. सर तुमी वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेटीन ऑल्टरनेट उदकाचे प्रोविजन ते केन्ना पर्यंत जावपाक शकता अशें? नाही आतां हे चालू आसा आतां चालू प्रोसेस काम चालू आसा पूण केन्ना पर्यंत? इनफॅक्ट ह्या म्हयन्याच्यान आतां हाजें उदक हें जावपाक जाय कित्याचें कुशावती न्हंयचें उदक जें आसा पळय न्ही तें आमच्या हांगसर येवपाक जाय नावेली. एक्चुअली काल हांव गेल्लो काल साळावली डॅमाचेर आशिल्लो हांव आनी ओवरफ्लो अजून भरपूर आसा. साळ रिवराचें ना साळ रिवराचें पळय थंय प्रोजेक्ट येता 250 MLDचो तो त्या प्रोजेक्टाक आतां ह्या म्हयन्याच्यान कामाक सुरवात जातली. आज तारीख आमची 9 तारीख आसा. सो सादारणशे 20 तारीख म्हटल्यार साळाचेर मोठ्या प्रमाणांत काम सुरू जातलें. आनी तार रिवर जें आसा पळय न्ही ताजें फायल अंडर प्रोसेस आसा फॉर डिसिल्डिंग. ओन्ली डिसिल्डिंगूच न्ही तर ताजे दोनूय बाजू जे आसा पळय न्ही तेय बांदून काडपाचें थारायल्लें. मागीर फोन करता हांव थोड्या वेळान फोन करता.
सर साळावली डॅम यांचे ते फाटले धरणग्रस्तांचे थोडे बॅलन्स तांची काही पळय लक्षात घेयात खरें म्हणल्यार हे विशय उरपाक जाय नाशिल्ले आतां जमले जर जाय जाल्यार हांव नोव्हेंबरांत एक मिटींग घेवपाक पळयता वन्स फॉर ऑल द इश्यूज आर सॉर्टेड आउट जे कितें इश्यू आसा त्या नंतर इश्यू उरपाक जायना सो समवेअर बाय नोव्हेंबर आय विल होल्ड अ मिटींग ऑफ धरणग्रस्त सर खांडेपार बंधाऱ्याचो फाटल्या दिसांनी एक इश्यू जाल्लो आतां कितें प्रोग्रेस आसा तेचे मध्यंतरी पावस पडला पळय आतां ह्या पावसाक लागून मातशें हें आशिल्लें पूण म्हजे हिसपान जातलें लोकूय तें समजून घेतले आनी एक गोश्ट लक्षात घेवपाक जाय उदक जें आसा पळय न्ही हें सगळ्याक अत्यंत गरजेचें इनफॅक्ट उदक जें आसा तें प्रगतीचें चिन्ह म्हटल्यार जाता ज्या जाग्यार चड उदक आसा चड लोक उदक वापरतात तें समजुपाचें की थंय प्रगती चड अशें त्यामुळे काही लोक जे विरोध थंय करतात तांचे समजून घेवपाक जाय आमी समजावपाक जाय प्रयत्न करतले तो बंधार जावपाक जाय कारण तो बंधार जालो जर जायत जाल्यार प्रिय मतदारसंघ जो आसा पळय न्ही त्या मतदारसंघाक उदक खूब मेळटलें शेती खातीर मेळटलें आनी लोकांक पिवपा खातीर बी मेळटलें सर सहकार खाते तुमचे जे आहात ते फाटल्या दिसांनी आज उदकाचेंच खातें कॅम्प्युटरायज करता म्हटलेलं